आज येस आम्ही करतसे पराठा बटाटा भाजी वरल्या फ्रिज दवरलेली आता तिची काढचे चपाती लट्टूचे ताजी वर घालचे आणि पराठा रेडी हे पडा गाइस पराठा इज गेटिंग रेडी अम्मा पराठा डिनर प्रिपेर करतसे ते चपाती आणि वटाणा बटाट घालून लायक करून भाजी करचे आता अम्मा मग कसं की एक्सप्लेन करतसे तंतू एक कसं की वर्ड सांगले दिलं मग काही कळले कसं वर्ड असेल ते भाजी रेडी बटाटा आणि वटाण्याची भाजी एक नंबर सुपर हे व्हाट्सअप गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग आणि फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग घंटे झाले 9:05 आज लेट झालं मला आणि लेट उठायला मला मस्त म्हाका नीद येत असेल मग म्हाका उठून सांगला कितले घंटे झाला असले 9 झाला मग ती सांगता ओ 9 झाले तिवे जे स्टार्ट उठायला ते ना जाल्यार तिवे वगी उठत मग आम्ही आता ब्रेकफास्ट रेडी करता ते आज येस आम्ही करता असेल पराठा काल दनपार आम्ही बटाटा भाजी केलेली ती असं वरलेली म्हणजे रात्री आम्ही चड कसं डिनर करणी ऑमलेट ब्रेड खाल्ला बटाटा भाजी वरल्या तर ती फ्रिजात दवरलेली आता तिची काढचे चपाती लट्टूचे ताजी वर घालचे आणि पराठा रेडी हे आमगेल आईचे ब्रेकफास्ट हांगा दूध आणि च्या दवरला आणि हांगा फ्रिजात आपण दोन्ही भायर कोण दवरला आता अम्मा दिता आणि ती सांगता लट्टूच्याक आणि लट्टून मागीर फटाफट भजिता आणि पराठा रेडी करूया आज ही फुल मजेनी लाईफ मग कसं नाही असल्यावर ना त्याची पराठा करचे केन्ना असं फूड वेस्ट करचे ना तर हांगा भाजी आणि चपाती तर हांग पळय आम्ही चपातीक लट्टीत असं भितर भाजी घाल्ल्या हांव आता तो होऊन करचा दवरता अम्मान पराठा लट्टीला आता पराठे आता लायक कोण भजिया आता फस्ट दूध बंद करूया चलो दूध बंद आता तो लायक कोण होऊन जाला आमगेला ब्रेकफास्ट रेडी करूया सिंपल नो बटाटा भाजी आशिल्ली ताका लायक करून पराठा घेवचे आणि घालचे एक नंबर लायक करून तूप घालून सुपर नो आयडिया वेस्ट करचे ना हे पळा गाइस आमगेल पराठा इज गेटिंग रेडी सुपर झटपट फटाफट आमगेल सकाळची ब्रेकफास्ट आज ही आमकां कांय टेन्शन ना म्हळ्यार फस्टची आमी लेकलाल की यांची घरची करून चलो हांव वचना हें काडटा लायक करून भजला गायस चण्या वाळा सुपर जाला हें करून भजून जाला वाळा गायस हे प्लेटा काडया आतां सुपर आमगेल पराठा इज रेडी चलो हांव आतां बाकीचे फटाफट काडटा आणि एन्जॉय करूया ब्रेकफास्ट तर हांगा सेकंड पराठा रेडी जाला कोण कोणाक पराठा मजा येता खावच्याक प्लीज कमेंट करा आणि सांगात की तुम्ही खंयची खंयची पराठा करता ती तर हांगा पराठा रेडी जाला हांव अम्मा दिवन सोडता हुनवून असं अम्मा पराठा हुनवूनची तो जस्ट आता क्लास घेऊन जाल्ले आता मी गेल्या आणि हांव आतां असं लंच करता आसा काल असं येताना येताना वटाण हाडलेलो नव्हे तर वटाणाचंच नव्हे आम्ही पुलाव करता आसा ती कुकर घेतला टॅल घालला आता तांदूळ धुवन दवरला अम्मा कांदो आणि टमाटो आणि पुरो कट करता आसा हांव आतां वटाण तिंबयता आणि फटाफट आता रेडी करूया मसाला नी पुरो घालून लायक करून कांदो नी पुरो भाजीता आणि पुलाव रेडी करूया हे पळय गाइस वटाणो अम्मान असनो उदरोन असनो अंतु घालून फ्रीजर अंतु लायक करून कडक जाऊ करून त्यांच्या काढला हांगा आता थोडे काढता आणि मागीर लायक करून म्हाका चिके उदक घालून दुत्ता आणि चिके ते सॉफ्ट जातलो मागीर फटाफट घालया पुरा घालून सोडता न्हू दालचिनी लवंग ह्या पुरा खडा मसाला आनी पुरो घालता मसाला आनी पुरो घालला पुरा आमगे खडा मसाला गरम मसाला थोड्यांची मागीर कोरिएंडर पावडर जिरा पावडर नमक आणि हळदी पुरा घालून मिक्स करता सर सॉफ्ट जाला लायक चलो आता वटाण घालता वाह क्या बात है आज ही फुल वटाण है पुलाव एक नंबर गाइस पोर मोड मस्त लाइक क्या बात है चलो हंगा लायक करून मिक्स करता आता तांदूळ घालता हंगा लायक करून मीठ आणि पुरो घालून आमगे वटाणा पुलाव रेडी करता सर सुपर चलो हा कसं डांगता आता वेट करूया आता कुकर आता निवला आता काढता हो 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 वाह वाव सुपर हे पळय गाइस सॉलिड जाला वाह वटाण आणि घालून सॉलिड हांगा जल्ला आता प्लेटा घालता आणि अम्मा म्हाका दिता आणि हांव जेवून मागीर कामां वता तर जस्ट एक क्लास झाला दुसऱ्या क्लासा खातीर हांव आतां भायर दुसरे कडेन आयला आणि येतानाच न्हय बाईकच न्हय ते स्लो आशिल्लें एक जस्ट एक स्लिप जाल्लें
आणि ते मला ड्राय लिव्स आशिल्ले ते आनी टायल्स आशिल्ले तर चिक्के स्नो ते स्लिप जाल्ले आनी चिक्के म्हाका स्नो हांगा स्नो अंग लागले हांगा थोडेची अंगाची तर चिक्की लागली म्हाका तितलेंच आनी काय ना ते घरकड वचून म्हाका आयसींग करता आनी आज सूर्यग्रहण घे गोतना कसं नाही कितले घंटा स्टार्ट झालं कसं गोत ना ते अशी सांग ऐकलं ना की सूर्यग्रहण असतं हो 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 वयर पळय जेट्ट वतस पळय जेट्ट नाही चार्टर प्लेन हांग दाखोवनच न्हय पुरो मस्त एरोप्लेन पुरो वता म्हळ्यार म्हापशेचेच न्हय एअरपोर्ट आसा आज वर्साचे फर्स्ट सूर्यग्रहण आज सॉरी सूर्यग्रहण म्हळ्यारच न्हय स्कुलान तूं आयकलेलो फर्स्ट टायम आयकलेलो ताका सोलार एक्लिप्स म्हणचे आशिल्लें आमकां शिकयलेलें तेन्ना आमकां कळनाशिल्लें कसन करून स्कुला टायमार न्हय ते गॉगल दिल्लेले ते सिल्वर कलरचे कसन की तांचो पेपर आसता गोतना कसन तर त्या दिलेले आमकां पळोवच्या खातीर त्या पुरो त्या स्कुला टायमान तर आमी कसन करचे आसता तांतू पळयत आसले ताजे मागीरच न्हय एक चॉकलेट येता आशिल्लो तसो तुमकां रॅवल गम करून तांतू एक सिल्वर पेपर आशिल्लो सिल्वर पेपर तर आमी कसन करत आशिल्लो तशें ते सिल्वर पेपर आमी लायक चिकी ते एक ते कागद आशिल्ले म्हळ्यार ते एक तांतू आमी पळयत करून सूर्यग्रहण तर आमी कसन करचे ते रॅवल गम घेवचे आशिल्ले आनी ताजी भितरची पेपर ते पेपराक म्हळ्यार दोळे येत्र दवरून हांवें पळोवचें आशिल्लें आमकां लायकली की ते हांवें बट त्या कसनय ना आशिल्लें त्या पुरा अशींची टायमपास ते बट असलं त्या पुरो उडकाच येतच म्हाका ते फर्स्ट टायम म्हाका कळलं की सोलार एक्लिप्स म्हळ्यार कसं रे म्हळ्यार सूर्यग्रहण गोतून ते तेन्ना स्कुलान तूं आशिल्लें म्हाका दिसता अरावंड म्हाका दिसता 5th स्टँडर्डाक कसन की आशिल्लें दिसता तेन्ना आमकां ते सब्जेक्ट आशिल्ले सोलार एक्लिप्सान तर आज ही सोलार एक्लिप्स ताजे खातीर म्हाका म्हगे मेमरीज पुरो उडकास येयले ताजे खातीर तुमचे शेअर करत आशिल्ले तर तुमकां कसन कसन मेमरीज आसा सूर्यग्रहणा विशयी प्लीज कमेंट करा Later that same evening. आमकां ते सूण आसत पळय ते जस्ट आतां म्हाका क्लास जाल्ली हांगा तो हांव आतां घरा कडेन तसो आज गोतना कसन जाला मस्त थंड जाला हांगा पुरो चेंज येता आमकां कसन गरम जाता आसलो भायर सरताना तसो ना पुरो हूम आशिल्लें आतां सडनली चेंज जाला म्हाका दिसता हे थंडीचे लास्ट दिवस दिसता हे लास्ट वार सुटला आजी हा कसन थंड लागता सुपर घरकडे आयलो तर आता मी आता डिनर प्रिपेअर करत असते तर आज आम्ही चपाती आणि वटाणा बटाट घालून लायक करून भाजी करची आलोचन केला तर आता आम्हा ताचे खातीर आतां सिंधीतस ती हांगा पळया बटाट सिंधीतस आनी टमाटो हें पुरो सिंधून मागीर हांव फ्रिजांत दाखोवनच न्हू वटाणो आनी पुरो खावन लायक करून वटाण आनी बटाट घालून रंदी करता पुरो थोडे मिक्सर करून आनी चपाती वटू लायक करून खावचें एक नंबर सांजे वेळा अम्मानच न्हय पुलाव खाल्लो म्हळ्यार तिका भूक लागली करून ताजे कितें एक्स्ट्रा कोण जमकुलो म्हळ्यार म्हाका वेळ जाता येताना आतां फटाफट प्रिपेअर करता तिका शॉपिंग जालें न्हय आतां ताजे मागीर हांव हांगा बसून भाजी रेडी करता चलो हांवें थोडें फ्रेश जाता तर आतां प्रिपेरेशन स्टार्ट करता हांगा अम्मानच शॉपिंग करून दवरला हांव आतां कायल घेता तेल घालता जीर घालता सासन घालता आनी पुरो फण्ण रेडी करता आनी ताजे मागीर हें पुरो मिक्स करून थोडें हळद मीठ मागीर हांव सांगता थोडे मालवणी मसाला नाका ओके नाका अम्मा सांगता नाका काही मालवणी नाका नॉर्मल काश्मीरी लाल मिरची घाल न्हू हां ठीक आहे चलो नॉर्मल हळद आनी पुरो घालून लायक करून शिजयता आनी भाजी रेडी करता सुपर एक नंबर वटाणा बटाटा भाजी गायस आता अम्मू म्हाका कसन की एक्सप्लेन करता तांतू एक कसन की वर्ड सांगले दिलं म्हाका कांय कळले कसन वर्ड असेल ते कसं नाही उदकांची गजगज अडका म्हणून खतखत अडका म्हणून ते गजगज म्हळ्यार अशी म्हणतात ती गजगज म्हणून गजगज अडका म्हणून खतखत अडका म्हणजे तू सूर्य सांग केलं ते वाढत नो भाजी हा कसन आहे कसन वाढ गजगज अडवणं खतखत अडवणं चिक्के सांग को चिक्के नाही तू कसं वाढयता कसं आहे वाड्याता ते कसं वाड्यात मला सिजना अरे बापरे कसन लँग्वेज हा बापरे एक लँग्वेज कसं गरगरता गजगजता कसन गो तुका हा म्हळ्यार आमळ्या तुका खतका गजगज म्हणून कळली न्हू म्हणे आपण तुका खतखत अडका म्हणून म्हणे अच्छा ते कळली न्हू तुका जाय तर कसं नाही असो हांव कसं नाही करतात तू कसं या एक भास बाप रे कसं इतली नवे भास गजगता हांव उरलें म्हाका तर कळ्ळी तें फूड उरलें म्हणल्यार कसं तें म्हाका तर कळका न्हय कसं नाही हें तुगेलें एक नवे तुगेलें आतां हांव कसं करचें मागीर आतां कसं करचें करका न्हू आमी हय ती एक वर्ड सांगता म्हाका कांय कळना आतांची कितें रावून गेलें हें कसं नाही करून तुमकां तसं कसं सांगली करून म्हाका कळत ना तुमकां गोत आसल्यार कमेंट करा
चलो हांव आतां कशें नाही असो खतखत काडता सिजयता कशें नाही असो हांव मेगेल प्रोनाउन्सिएशन सांगता आनी मेगेल भास उलयता फण्णा खातीर हांगा रेडी केला आतां हें आतां मागीर टमाट घालतला करून अम्माल म्हणके गजगज जाता कसन की कर सांगता ती गजगज येयला म्हणके जाऊ कगे गजबजे गदगदो खतखत होडते हाक खतखते हाक बाजूच म्हणजे चलो ठीक आहे ती कसं म्हणो आमकां जशी येता मनशा का तशी म्हणटा त्यावेळी मेगेल आमची काय स्टाईल म्हणटालो चलो ठीक आहे चलो फटाफट करता मला म्हाका भूक लागल्या हांव दनपार मात्र पुलाव खावन गेलोलो ताचे मागीर तशें नाही खायनी भायरी खाली एक च्या मात्र पिलेलो आमगेले फेवरेट जाग्यारी बाकीचे आतां येवन डायरेक्ट डिनर करचे चलो फटाफट करूया टमाट घालया सुपर एक नंबर गाईस एक नंबर वटाणो आणि बटाटो सॉलिड मजा येता चपाती वटू खावच्याक एक नंबर लागता सुपर लायक करून हाका मॅशी करया ना मजा येता न्हय तावळा होते अशींची असनो तावळा दनपारां पुलाव करताना असनो या पुरो असनो लायक करून अशी सॉफ्ट म्हळ्यार मॅशी केलेलें म्हळ्यार लायक करून सॉफ्ट जालेलें आनी तें म्हाका आतांय तशी करता लायक करून म्हळ्यार ते लायक करून म्हळ्यार बटाट आनी वटाण घालता लायक करून मिक्स जाता ताची उठोची ताचे खातीर चिके आरामशेर हाका चिके मॅशी जावो हांव चिके आतां तूं मीठ हळदी हें पुरो घालतात अम्मा सांगता की मिरसांगी पिट्टी पुरो घालची नाका मिरसांग आसनो फस्टाची तर मीठ आनी हळद घालता आनी वटाणो मागीर आयकून घालया या पळय गायस मसाला रेडी एक नंबर जाला पळय पुरो सॉफ्ट करून मॅशी केला हांव आतां पुरा हाका मॅश केला बटाट घालता आनी शिजोवता घालया आनी वटाणो घालून सोडता हाची फस्ट उदक काडता हा क्या बात है आनी कसन करची गो अम्मा कितले अर्ध दोन तू उदक घालता ते अम्मा सांगता चलो हाका लायक करून फस्ट मिक्स करता चलो अर्ध घाल का की पुरा घालू तो गाइस हें घालना आता हां गॅस फुल दवर का ओ हो अच्छा ओके आता मीठ पळो का म्हाका हांव मीठ पळयता आनी ताजी मागीर हाका खतखत आयली न्हय मागीर ताजी मागीर ढंगता गॅस ऑन करता आनी लायक कोण ते सिज्जो चलो आता फटाफट बाकीचे आसना चपाती भाजी जाता अम्मान लाट्टून जाल्ला भाजी रेडी सुपर बटाटा आनी वटाणाची भाजी पळया सुपर जाला हांगा चपाती भाजतास हांगा भाजून जाला ठीक करपला मागोत ना कसन जाला एका ठीक आहे ओटू करतानच ना मेगे लक्ष तुका कडक चमकला कळली कसन जाला बट ठीक आहे चलता चलो ठीक आहे हांव आतां गॅस बंद करता आमगे जल्ला एक नंबर सुपर आमगे डिनर रेडी जाला चलो आता जेवता ब्लॉग एडिट करचे आसा सकाळ दोन एडिट करनी तर एडिटिंग जालें आनी ब्लॉग अपलोड करून जालें आनी आतां न्ही आतां चलो आतां मस्त थकला मस्त टायर्ड जाला आनी म्हाका थोडा दुखतोच भाई चलो ठीक है आता वीडियो हांगा एंड करता तो ऊपर जाना कि हमके वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करा गाइस गुड नाइट बाय बाय टेक केयर